एक 18 जून रस्तो सोडल्यार पणजेतले सगळेच रस्ते फोडून दवरल्यात। ताका लागून येरादारी खातीर खंयचो रस्तो उक्तो आसा हेच कळपाक मार्ग ना। ह्या प्रकाराक लागून लोक सामकेच चाळवल्यात। पळयात पुराय बातमी। राजधानी पणजेन फोडून दवरिल्ल्या रस्त्यांचेर कसलेच बोर्ड दिश्टी पडनात। रस्तो कितले दीस बंद आसतलो, डायव्हर्जन खंयच्यान आसा हे विशीं कसलीच म्हायती ना। ताका लागून राजधानी पणजेन येवपी लोकांची सामकीच गैरसोय जाता। ह्या प्रकाराचेर आदलो महापौर उदय मडकयकारान तिडक उक्तायल्या। पळयात ताचें म्हणणें। स्मार्ट सिटीच्या नांवान जे पणजेन सद्या चल्लां ते पळयत जाल्यार भीक नाका कुत्र्याक आवर अशी म्हणपाची परिस्थिती लोकांचेर आयल्या। आज हो रस्तो एक रस्तो बंद जाता, थोड्याच वेळान खंयचो तरी दुसरो रस्तो बंद जाता आनी अशें करून जे लोकांचे जे हाल जाता, जे पणजेन भायरसान येता जावं पणजेकार जे पणजेन भोंवता ट्रॅवल करता तांकां सद्या इतको त्रास जाल्लो आसा की लोकांक कितें करचें आनी कितें ना करचें हेंच कळना जाल्लें आसा। लोक जेन्ना घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना एक मनान एक जाता बाबा हो रस्तो ओपन आसा म्हणून, थंय पावता तांकां कळटा की हो रस्तो बंद जाल्लो आसा आनी तेन्ना जेन्ना गाडयो जेन्ना रिवर्सान घेवची पडटा तेन्ना फाटल्यान दुसऱ्यो गाडयो लागलेल्यो आसता आनी अशें करून सगळो चावूस पणजेन जाल्लो आसा। आनी हेका सगळे कारणीभूत जे IPCL म्हणजे स्मार्ट सिटीचे जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी खंयच सायनबोर्ड लायल्ले ना। मग खरेंच खंयचें काम करता आसतना सायनबोर्ड खरेंच इम्पॉर्टंट आसता। बाबा हो रोड फुडें इतको मिटरां जाल्या उपरांत हो रोड बंद आसा आनी हेका खंय तरी ह्या रोडा वयल्यान दुसरें डायवर्शन आसा हें खरें तेंच्यांनी खरें मेन्शन करूंक जाय आसलें। लोकांक खरेंच जर हेंची लोकांची जर काळजी आसली हेंच्यांनी हें काम पयलीं करूंक जाय आसलें। कित्याक तुमी एकूच रोड बंद दवरना, तुमी हो रोड फोडटा रोखडोच दुसरे दिसा दुसरो रोड बंद दवरता, रोखडोच सांजचो तिसरो रोड तुमी बंद करता। अशें करून सगळे पणजेन आज पळयत जाल्यार अंधाधुंदी जाल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।